बाळो जेजुते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिल्ल्याक एक विशेष नांव आसा. कितें म्हणटात आमच्या जिल्ल्याक? दक्षिण कन्नड जिल्ले न्ही, आमच्या जिल्ल्याक एक विशेष नांव दितात. त्या नांवान जायते फावटी वळखतात. कसलें नांव तें? तुमी जाप दिनातल्यार त्या नांवाक विरोध म्हूण जाता. बुद्धिवंतर जिल्ले म्हणटात वैगी. कळ्ळें? जाप दिवना कोणी. आमच्या जिल्ल्याक बुद्धिवंतर जिल्ले म्हणटात. आनी हाका प्रूफ म्हणले बरी हर एक वर्सा हुडगेर अदे मेलुगाई वैगी शिकपाक सडाव जावन चेडवां भुरगीं टॉप करतात. आनी खंडी जावन हर एक वर्सा हेंच रिपीट जाता, पत्रांनी येता. बुद्धिवंतर जिल्ले तांतू बरे रिजल्ट आयला आनी कितें म्हणून. ते मात्र कारण न्हय. आमच्या जिल्ल्यांत बँकींग सिस्टम आसा आनी एज्युकेशन सिस्टम जावंक पुरो. राजकीयांत आनी दुसऱ्या खंयच्याय अभिवृद्धीच्या शेतांत खंयची ती जावं दी, सेवेची शेती जावं दी, हर एकांती आमचो जिल्लो इल्लोसो बाकीच्याकी इल्लोसो मुखार आसा म्हण येत. देखून त्या रितीन पळोवंक वयता आसतना अभिवृद्धी रासचो एक आमचो जिल्लो. बेंगळूरू उपरांत कोडयाळ अभिवृद्धींत आसचें दुसरें शहर म्हणटात. आतां ह्या विशयान कितें सांगता म्हणून चिंतूंक पुरो तुमी. कित्याक म्हळ्यार हेच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें, इंग्लिशांत आयकलां, तें बरें दिसता. यू इडियट गॅलेशियन्स म्हूण सांगता सांव पावलो. यू इडियट गॅलेशियन्स. कोंकणींत तें समान नाटवना. बोधनांतल्या गलादकारान म्हळ्यार तितलें नाटवना आमकां. इडियट म्हळ्यार आनी बरें लागता. पूण कित्याक सांपावलो गलादकारांक तुमी बोधनांतले म्हणटा? गलेशिया खंय आसा? आतांच्या टर्कींत एक प्रदेश. थंयसर सांव पावलान पयलें तांकां सुवार्थ परगट केल्ली. त्या वेळार तांणी ताची सुवार्थ उक्त्या मनान मानून घेतली. ते बोधनांतले न्ही, बोध आसले. आनी ह्या विशयांत ताका खुशी आसा. सांव पावला बरी खुशी आसा. कित्याक ताणें सांगलें ताणें बरें वेगीच खाण गेल्लें. मात्र न्ही, पयल्या वचपांत आमी आयकता हांव, आजून तुमच्या मोदें आजापां जातात न्हय गी म्हणटा तो. म्हळ्यार खंयसर जेजू आसा, खंयसर देवाची हाजरी आसा, थंयसर ताचो फळ जावन आजापां जातात. आजापां तुमच्या मुखार आजून आसात न्हय गे म्हूण सांगता. म्हळ्यार तुमी बुद्धवंत आसल्यात, पूण आतां इल्लेशें बोधनांतले बरी करतात. आतां तुमी बोधनांतले बरी चलतात. कित्याक? हांवें येदोळ सांगले प्रमाणे सांव पावलो आनी बार्नाबास मेळोन पयले फावटी गलेशिया गेले. गलादकारांत थंय गेले. तांकां जेजूची शुभवार्थ परगट केली. तांकां मागोवंक शिकयलें. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत ते फाटीं दुसऱ्या गांवाक गेले. आनी ताचे इड्यांत सांव पावलो एक दीस आयकता, कोणगी जुदेयांतले म्हणजे जेरुजालेमांतले जुदेव गलाशियाक वचोन गलादकारां मदें वचोन दुसरेंच कितें शिकोवंक सुरू केलां तांणी. जें कितें पावलान शिकयलें सारकें ना, तें ताणें शिकयलें सारकें ना म्हणून हे शिकयते आसात. कितें तें? ताणें वचोन थोड्या जुदेवांनी, जुदेव म्हळ्यार क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव, जेरुजालेमांतले क्रिस्तांव जाल्ले जुदेव, ते गलादकारां वचोन सांगतात, आळे तुमी जेजूचे फाटलावदार जायचे जाल्यार तुमकां एक क्रायटेरिया आसा, एक अर्हता जायचे. कितें? पळय, आमी जुदेव, आमकां मोइजे मुखांत्र देवान सल्लो केल्लो आनी ताका गुर्त जावन सुन्नत करूंक आसा, सर्कमसिजन करूंक आसा. तें केल्यार सल्लो संपूर्ण म्हूण जाता. देखून तुमी खरीचे. आनी गलादकार जुदेव न्हय. हे वचोन तांकां सांगता, तुमी सर्कमसिजन केल्यार, सुन्नत केल्यार तुमी जेजूचे खरे फाटलावदार जातात, सल्ल्याक तुमी बाध्य जातात, नाजाल्यार न्हय म्हणटात. त्या दळ गलादकार म्हणटात, तें कशें? ना ना, आमकां पावलोन दुसरें शिकयलां. तुमी दुसऱ्यान कितें शिकयते आसात, पावलोन आमकां कितें शिकयलां म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी तो पवित्र आत्मो आमकां गुर्त. आमी
देवा थंय सोल्ल्यांत आसा म्हणून आमकां गुर्त म्हळ्यार पवित्र आत्मा सुन्नात न्हय म्हणटात. तेन्ना ते म्हणाले तुमकां कोणें सांगलें? पावलो सांगलें. पावलो कोण? जुदेव विचारता पावलो कोण? पावलो आपोस्तला मदलो एकलो गे. पावलो आपोस्तल गे. 12 जाणांमध्ये पावलो आसलो गे. जेजू ह्या संवसारांत 3 वर्सां ताचें काम करता आसतना, वावर करता आसतना, सुवार्थ प्रगट करतना ताचे सांगाता पावलो आसुल्लें. तर पावलोन सांगली सुवार्था सारकी कशी? ताचे कडेन प्रायमरी सोर्स ना, ताचे कडेन आसचें सेकेंडरी सोर्स. म्हळ्यार ताणें दुसऱ्यां जावन आयकल्लें, ताणें सांगचें. ताचें म्हणलें ताचें नवें कितें आसा? आमच्या सांगाता जाकोब आसा. जाकोब जेजूचो शिस, तो आमच्या सांगाता आसुल्लो आनी ताणें आमकां तुमचे सरशीं धाडलां म्हूण सांगून जें कितें पावलां सांगलां तें सगळें विरोध म्हणून तें प्रगट करूंक सुरू करतात. आनी ह्या वेळार पावलो तापता. तो थंय वचूंक ताका साध्य जायना, देखून तो लेटर बरयता. बरोवन यू इडियट्स म्हणटा, तुमी बोध नासले गलातकार. कित्याक? हाका एक दाखलो दिता. एकलो बिजनेस करया म्हणून ताचे स्टडीज पुरो जाल्या उपरांत बिजनेस करया म्हणून चिंतालो. आतां बिजनेस कशें करचें? ताचे कडेन बरें एक प्लॅन आसलें. ताणें चिंतलें म्हणना हांव करचें पयलें कशें एक म्हज्या फ्रेंडा कडेन विचारता म्हणून गेलो. फ्रेंडा कडेन विचारलें, हळें अशें म्हजें एक बिजनेस प्लॅन आसा, हांव हे बिजनेस केल्यार कशें जायत गे म्हणलो. ताच्या इश्टान तें आयकून म्हणलो हें प्लॅन तुजें वर्कआवट जायना, हें सोडू, हांव एक तुका प्लॅन दिता, तूं कर. बरें करून आयकून वचून बँका वचून लोन ताणें काडलें, लोन मेळ्ळें आनी बिजनेस सुरू केलें. ताणें चिंतूंक सुरू केलें, पयशे हांवें काडले बँकांतले, प्लॅन म्हजें, बिजनेस म्हजें हांवें घालें, ताचें आयकचें म्हणलो. ताचें बिजनेस सुरू केलें. 1 वर्सा भितर ताका कळ्ळें हें बिजनेस परतें आसा, हें वयर येना, हें परतें आसा. परतून धांवलो इश्टा सांगता थंय गेलो आनी म्हणलो तुवें सांगल्लें वय म्हाका तें मागीर तितलें बरें जावना, देखून मजेंच हांवें प्लॅन केलें, आतां कालें करचें, म्हाका बिजनेस हें वयर काडचें, कशें करचें? परतून तो म्हणलो हळे हांव हें प्लॅन दिता, हें कर, हें केल्यार तुका खंडीत जावन 1 वर्सा भितर तुजें रिजल्ट येता आनी तुजें बिजनेस वयर खंडीत येता. जायत म्हणलो गेलो आनी कितें केलें? फ्रेंडान सांगलें थोडे संगती बरे आसात, इल्ली स्ट्रॅटजी बरी आसा, तें यूज केली. मागीर ताणें चिंतलें तेंच न्ही, म्हजे कडेन बरें आसा, हांव कांय पाड न्ही, ताचे बरी शिकलां, म्हाका इल्लेशे आयडिया आसात. मिक्स केलें, ताची आयडिया इश्टाची आयडिया मिक्स केली आनी बिजनेस केलें. 1 वर्सा भितर कळ्ळें हें बिजनेस वयर येना. पडताच कितें कितें केल्यार, कशें दुसऱ्यांक कितल्या जाणां कामां दवरल्यार कितें केल्यार हें वयर येना. परतून धांवलो इश्टा कडेन आनी म्हणलो हळे सायबा कितें करचें? अशें तुवें सांगलें, हांवें इल्लेशें केलें पूण म्हाका जावना, आतां कालें करचें. ताका म्हणलो परतून सांगता हें प्लॅन हांव दिता, हें प्लॅन तूं कर, खंडीत जावन तुका सक्सेस जाता. आतां हें प्लॅन ताणें काण गेलें, तो गेलो आनी तें प्लॅन जारी केलें आनी ताचें बिजनेस 1 वर्सा भितर वयर येवंक सुरू जालें. आनी हें इतलें बरें करून बिजनेस चलोवन आसलें की ताका एक दीस भोगोंक सुरू जालें, आतां बिजनेस कशें बरें चलता, म्हजें एक ओरिजिनल प्लॅन आसा, तें हांवें परतून घाल्यार कशें? परतून घालें. परतून 1 वर्सा भितर बिजनेस पडलें. परतून इश्टा सांगाता गेलो आनी म्हणलो म्हजें बिजनेस पडलें. तो म्हणलो यू इडियट, यू इडियट, तूं बोध नासलो, तुका हांवें सांगलें कितें, तूं करताय कितें? परतून परतून कितें करताय? तेंच सांपोल हांगा सांगता, जें कितें पयलें हांवें तुमकां सांगलें तें सोड न्हू, मागीर कोण गे आयले ताणें कितें सांगलें म्हणून चिंतून तांच्या फाटल्यान वेतात न्ही गे, तुमकां बूध आसा गे, तुमकां बूध आसा गे. ते कितें म्हणटात, तुमकां सर्कमसिजन केल्यार, सुन्नत केल्यार मात्र तुमी खरे क्रिस्तांव जातात. आतां पावल विचारता, हांव तुमच्या लागीं येता आसतना तुमकां मोयजेची वळख आसली की? हांव तुमच्या थंय येता आसतना मोयजेचे 10 उपदेश तुमकां कळीत आसले की? तुमकां कळीत नात. हांवें तुमकां जेजूची शुभ वार्ता दिल्ली, ताच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिल्लें आनी ताचे वरवीं तुमी क्रिस्ताक वळखल्या शिवाय मोयजे वरवीं न्हय. देखून तुमी जुदेव न्हय, क्रिस्तांवाचे पाटलावदार म्हळ्यार जुदेव न्हय. ताका कोणी विचारूंक पुरो, तर जेजू जुदेव न्हय गे, ताका सुन्नत करूं ना गे. ताका सुन्नत जाल्ली पूण जेजून खंय सर सांगलां गे सगळ्यांनी सुन्नत करचें म्हणून ना. जेजून कितें म्हळें, सतान आनी पवित्र आत्म्यान तुमी जल्माल्ले करीत तुमी सर्गींचे राज पळोवंक शकचे नात. वा सस्त्याच्या जिविताक तुमी वचोंक तुमच्यान साध्य जावचें ना. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें
पवित्र आत्मा तुमकां एक मोर जाता, त्या पवित्र आत्म्यान तुमी देवा थंय संबंदांत तरी शकतात. आनी जेजूचें कुर्साचें बलिदानच तें जावन आसा, ताची बली आनी ताचो सल्लो. आनी मुखार शेळी मारूंक ना, सुन्नत करूंक ना, वा जुदेवांची फेस्तां तुमी करूंक नात. बगर तुमचीच एक रीत आसा, तुमच्या जिणेची रीत आसा, ती पवित्र आत्म्या वरवीं ती सुरू जाता तुमच्या जिवितांत. आनी तुमी ही जीण तुमी जिवंक आसा म्हणटा आसतना गलातकार आनी कोणेंय सांगलें म्हणून तांचें करता आसतना खंडीत जावन सांपावलो, बेजार पावता आनी तो म्हणटा तुमी बोधनांतल्यान तुमकां हांवें पवित्र आत्म्यांत हांव जिवीत सुरू करूंक सांगलें, तुमी आतां खंय पावल्यात? कुडीच्या वंदवणेच्या संवसाराच्या सालेक तुमी वचून पावल्यात. सुरू करता आसतना बरें आसलें, आत्म्यांत हांव सुरू केल्लें, आतां तुमी आत्म्याचे न्ही कुडीचे जावन गेल्यात. असलीं जायतीं द्रश्टांत मोगाच्या भावांनी भयणी तुमच्या आनी आमच्या मदें आसात. आमी सुरू करतना आमची जिवीत सुरू करता आसतना आत्म्याच्या बळान सुरू केल्लें आसा. तें आज खंय पावलां म्हळ्यार तें कुडीच्या संवसाराच्या सालेक वंदवण्याक पावलां. थोडी द्रश्टता तुमच्या मुखार हांव दवरतां. आनी खंडीत जावन हें सगळ्यांक लागू जातात म्हणून हांव सांगना. ही आज लागू जायनातली फाल्यां आमकां लागू जातीत वा जावं चिंतनात वणना, पूण आमकां जाणवाय आसूंक जाय ह्या विशयांत. थोड्यांनी आमच्या मदें सांगून सुरू केलां, आय डोंट बिलीव इन द चर्च. हांव पवित्र सभेचेर फातये ना. तसल्याक कितें म्हणचे? पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? पयल्यान पवित्र सभा म्हळ्यार सगळीं आमी सगळीं पवित्र सभाच. पवित्र सभा पाप सैब न्हय. आमी हर एकलीं सगळ्यां सांगाता म्हळ्यार पवित्र सभा जाता हांव. तर आय डोंट बिलीव इन द चर्च म्हळ्यार कोण? म्हजेर फातये ना म्हण जालें. तितलें सांगलें इगर्जेक येतात आनी सत्मंतां म्हणटात. त्या सत्मंतान आमी कितें म्हणटा? हांव आय बिलीव इन द होली कॅथलीक चर्च. सत्मंतांत म्हणटा हांव पवित्र सभेक मानता, पूण भायर वचून म्हणटा हांव मानिना. म्हळ्यार तुका क्लॅरिटी ना, तूं कितें सांगताय तें क्लॅरिटी ना. तूं कोणाक प्लीज करूंक सांगतें आसा हें तुका कोणें सांगलें? आमच्या आवय बापायन हें सांगलां गी, वा विगारान सांगलें गी, वा पाद्र्याबान सांगलें गी, वा तुका बायबलान सांगलें गी तें ना. खंयी कोणेंय सांगलें आयकलें, म्हाका कितें कितें विरोध म्हूण करीचें आसा तें हांव करतां. तें सारकें गी म्हूण पळोवचें तसलें एक वेवस्थान आमचें थंय आसूंक जाय. दुसरी एक आतां ट्रेंड आसा, हांवें डायरेक्ट गुमसार जावचें म्हणून. हे खंयच्या आवयन शिकयलां तें? आमच्या कोणाच्या आवयन हें शिकोवन आसचें ना. ती बिलकूल सांगची ना. तें तांकां तितली जाणवाय आसची ना आनी ती तांकां नाकाय. कोणें शिकयलें हें? हांवें डायरेक्ट गुमसार जावचें कोणा कडेन? आमकां डायरेक्ट मागणें करूंकच येना. त्याच मनशाक तुमी सांगा पळय एक मागणें कर, स्वंत मागणें कर, त्या मनशाक मागणें करूंकच येना. तो डायरेक्ट कशें तें? नो लॉजीकच ना. चिंतून पळयचें. कोणेंय म्हाका सांगलें तें करेक्ट म्हण म्हाका दिसलें, कित्याक म्हजें एटिट्यूड तशें आसा. डज इट मीन द ट्रूथ? तें बायबलान खंय आसा गे? बायबलान सांगलां गे तुका? ना. तुका कुर्सार मेल्लो तूंच गी, तर डायरेक्ट उलोवचें जाल्यार जेजू मेल्लो की तूंच मेल्लोय? तें आमी चिंतून पळयचें. असले एका टेंडन्सीक, असले एका ट्रेंडाक आमी बली जावचें आसूंक पुरो. तिसऱ्यान आनी एक ट्रेंड आसा, दान धर्म करतना प्रचार करीचे म्हणून. म्हजोसो फ्रेंड आसा, तो आतां मस्त दान धर्मांनी हेल्प करते आसा. तुमकां सगळ्यांक ताची वळख आसा, नांव काडिना. म्हजो इश्ट तो एक दीस म्हणलो, पळया बाकीचे बायले ल्हान ल्हान कामां करतात, पेपरार मस्त नांवां घालतात, तांचे फोटो घालतात आनी कितें करतात, प्रचार करतात, व्हिडिओ करतात, हें बरें करतात. देखून ते दान धर्म करतात म्हूण कळटा. आमी क्रिस्तांवां करता पूण दाखयना. देखून कितें जाता, आमी कांयच करिना म्हूण जाता. देखून आमी कितें करचें? प्रचार करीचे. ताणें म्हजे कडेन सांगलें उतरां थोड्या वर्सां आदीं. सारकें गे. हें कोणाचें उतर? तुजें उतर, देवाचें उतर गे. हें जेजून खंयसरी सांगलें आसा. जेजून कितें सांगलां? कोणाचो फाटलो करता ताचो करीचे गी, बायबलाचो करीचे. ताणें सांगचें ह्या संवसाराच्या वेव्हारा प्रमाणे, ज्ञाना प्रमाणे, गिन्याना प्रमाणे सारकें. पूण बायबल कितें सांगता? तुमकां आत्म्यान जिवंक सांगलां सोडल्यार संवसाराचें साल कशें आसा त्या प्रमाणे जिवंक न्हय, संवसार कितें चिंता त्या प्रमाणे न्हय. देखून बायबल कितें सांगता? तुज्या उजव्या हातान केल्लें तें दाव्या हाताक कळना जावं. हें जेजूचें उतर, हें बेश्टें
कोणागे बरयल्ली घालली नाही आका अर्थ असा जीव असा कोणागे एकल्यान कोणागे एकलो पॉप्युलर जालो फामाद जालो देखून ताणें सांगलें उतर करेक्ट म्हणलें जाल्यार बायबलाक अर्थ आसा गे बायबल हांव मानता गे मानिना. आनी एक ट्रेंड कितें आसा ह्या दिसांनी म्हजो धर्म घरा भितर मात्र हांवें दवरी जाय भायर गेल्या उपरांत हांवें सगळ्यां सांगात एक जाय दिस इज हिपोक्रसी. म्हजो धर्म म्हज्या घरांत आसूं दी भायर वयतना दुसरें कशें जियेता तशें हांव जियेतां. कालच कोणी एकलें मेळ्ळें म्हाका कितें उलयता आसतना वोटा विशयांत उलयता आसतना ते म्हणाली पयलो वोट देवाक दुसरो वोट आज कोण पुरा मेजॉरिटी आसा तांकां म्हणाली. हो वोटाचो विशय न्ही. पगार हांगासर धर्म घरा भितर दवरचें म्हळ्यार म्हजो वैयक्तीक धर्म वय तर धर्म म्हळ्यार कितें घरा भितर एक धर्म भायर एक धर्म जाता गे. हांव भितर सकाळांक बऱ्यान पळयता जाल्यार भायर हांव तेंच खरें गे म्हळ्यार धर्म कितें एकच तो तुका कितें घरा जियेताय तेंच भायर तेंच फॉलो करचें. पूण ह्या दिसांनी आमी पळयल्यार आमच्या वॉट्सॅपाच्या स्टेटसाचेर आमी कितें फोटो घालते आसा हांव तुमी चिंतून पळया तुमी न्ही जाल्यार दुसरी कितें घालते आसा चिंतून पळया. वॉट डू वी प्रॅक्टीस वॉट वी बिलीव इन कितें आमी पाती येता तेंच आमी प्रॅक्टीस करता. देखून मगाच्या भावार आनी भयणीनो धर्म घरा भितर मात्र न्ही तो धर्म तूं खंय वयताय थंय आसा जाय. हांव घरा मात्र म्हजो हांव क्रिस्तांव भायर दुसऱ्या सांगाता हांव बरसोन तांचे सांगाताच जाता. कोणा सांगाता खाली हिंदुआ सांगाता बापल्यां सांगाता आमचे तांची फेस्तां आमी कितलें करता ताच्या सांगाता एक सेल्फी कितली काडटा वा ताच्या पडलेक आमी खंय म्हण येता गे ना. वारांची कुरकारांची आसा म्हणूंक नजो तशें परिशिश्ट पंगड जाता तें पुरो एकच म्हणया तीं आसात तांच्या फेस्तांक तांच्या घरा आमी येता गे तांच्या सांगाता बरसता गे तांकां उलयता तांच्या लागीं उलयता गे तांकां कितले पयस दवरता आनी की म्हळ्यार हें हिपोक्रसी दीस इज हिपोक्रसी. हें कपटीपण आमी सांगता एक पूण भायल्यान तें सारकें करिना करता जाल्यार सारकें करचें तें. थोड्या एका ग्रुपा सांगाता मात्र न्ही सगळे ग्रुपा सांगाता करिया तर म्हळ्यार आमी कितें स्पिरितांत सुरू केल्लें तें आज संवसार कितें चिंता ताचेर वचून आमी मुखार वयता आसा. आनी एक आसा एक सूख हांवें केल्या म्हज्या जिवितांत खंयचें एक सूख खंयच्या वायट घडये ही जाली ताचे उपरांत हांव 10 बरीं कामां करता. सो इट इज बॅलन्स्ड. एक वायट काम 10 बरीं कामां तें बॅलन्स जाता म्हूण चिंता हांव. तें बॅलन्स जाता गे तें जायना. जें वायट केलां तें वायट जें बरें तुवें 10 बरें काम केलें 10 बरींच कामां त्या 10 बऱ्या कामांनी सयत एक वायट काम पसून काडूंक जायना. तें कांय म्हजें लॉजीक म्हजें कांय फिलॉसॉफी न्हय. तुमीच चिंतून पळया एकलो मनीस आसा तो बरो मनीस पूण ताणें एक ल्हान पब्लीक कितें सूख केली ताचे उपरांत ताचे विशयान कितले जाण कितें पाड उलयता. ताणें बरें केल्लेंच आसूंक पुरो कोण बरें केलां ताणें 10 बरें केलां एक सूख जालें म्हूण कोण म्हणटा कोण म्हणना. सड्ड कितें उलयतात पाड केल्लेंत उलयतात. म्हळ्यार हांवें बरें एक केल्यार 10 बरें केल्यार तें तितलेंच आमकां निवाडे दिसा एक बरें केलां 10 बरें केलां 10 बरें एक वायट केलां तें 10 एकच वायट. देखून आमी चिंतचे नाका 10 बरें करून एक आमी माजून काडटा म्हणूंक जायना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सुरू करता आसतना आत्म्याच्या जिवितांत सुरू केल्लें तुमी उडास करा. आज जायतीं जाणां कंप्लेन करतात म्हाका मागोवंक जायना हांव मागणें करिना मागणें सोडलां कुमसार सोडलां हांवें मिसागाचें सोडलां म्हाका आळसाय जाता. कित्याक हांवें सुरू केल्लें आत्म्यांत हांव न्हू आज हांव खंय पावलां म्हळ्यार म्हज्या कुडीच्या संवसाराच्या साली प्रमाणे दुसरें कितें करता तें पळोवन आनी कितें करना थंयसर पावलां. आज देवाचें उतर आमकां उडास करता आनी सांगता पाटी येया. कितें तुमी ल्हान आसतना खंयच्या भक्तीन शिस्तेन मागणें करतल्यात खंयच्या भक्तीपणान तुमी सदांचें मागणें करतल्यात तें सुरू करा. ताका दुसरें अल्टरनेटीव ना. आतां पाद्रे पडेन मागलें आतां सम करता पाद्रे सम करूंक जायना. तें मागणें सोडलां जाल्यार तुवेंच सुरू करचें. तुज्या घरा मागणें ना हें सुरू कर. पाद्रे पडेन मागणें करून सम करूंक जायना तुवें सुरू करचें. तुवें बरें करचें काम पयलें हांव मस्त बरें करतलो म्हाका मस्त जाणांनी मोस केलो देखून हांव बरें करचें सोडलां. हाका कितें म्हणचें तुवें सोडलें जाल्यार आतां बरें करचें सुरू कर. फाल्यां सकाळीं थंय तूं सर्गाक येता आसतना तुवें कितलें बरें केलां म्हूण विचारता सोडल्यार तुका कोणें मोस केलो गे ना. तुवें बरें केलें गे तुका मोस जाला वय तुवें मागीर बरें करचें कित्याक सोडलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी सुरू केलां आमचें पयण आत्म्यांत हांव न्हू
पवित्र स्नानांत हांव क्रिस्मांत हांव फिरवण्यात हांव हो हें जिवीत पवित्र आत्म्याचें जिवीत मुखार व्हरया आनी हाका आमची मोत देव उजवाडों दी.